ईस्टर्न स्टेटीचो रिजल्ट येयला तुमचें रिएक्शन? सगळ्यात पयली 3 ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा, नागालँड आनी मेघालया ह्या तिनूय राज्यांचो जो रिजल्ट आयला तेजें हांव स्वागत करता आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, JP नड्डाजी, अमित भाई शाह आनी आमचे मेघालया, नागालँड आनी त्रिपुरा हांगासर सगळे निवडून आयल्या तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब खोस भोगता की त्रिपुरान पूर्ण मेजॉरिटी घेवन भारतीय जनता पार्टी परत एकदा सत्तेर आयल्या. आमचे देशचे चीफ मिनिस्टर श्री माणिक शहा हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तांची पुराय टीम, आमचे प्रदेशाध्यक्ष ह्या सगळ्यांनी खूब कश्ट घेतले आनी परत एकदा त्रिपुरात आमी सत्ता प्रस्थापीत करपाक शकले. नागालँड आनी मेघालया हांगासरूय बी NDAचे गव्हर्मेंट फॉर्म जाता. ऑल्दो नागालँडात आमी 12 निवडून आयल्या आनी नॅशनल डेमोक्रेटीक प्रोग्रेसीव पार्टी हांचे 25 निवडून आयल्या. सो दॅट NDAचे गव्हर्मेंट क्लियर कट फॉर्म जाता. त्या खातीरय हांव NDA सरकारांतले सगळे आमचे टॉप लिडर्स थंयसरले नागालँडाचे तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. मेघालयांत भारतीय जनता पार्टीन 2 सीट जरी रिटेन केला आसत जाल्यार नॅशनल पिपल्स पार्टी कर्नल संगमा यांची 26 सीट निवडून आयल्या आनी परत एकदा NDAचें सरकार थंयसर फॉर्म जाता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. बऱ्याच जाणांनी एक हायप क्रिएट केल्ली की मायनॉरिटी राज्यांनी BJPचें सरकार दुसरे फावटी निवडून येवंक शकना. गोंयांत ते पयले फावटी प्रूव केलें. तिसरे फावटी निवडून येयल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टी निवडून येवपाक शकता आनी नॉर्थ इस्टर्न स्टेटी पैकी ह्या 3 स्टेटींनी परत एकदा म्हणजे 90% मायनॉरिटी आसलेल्या राज्यांनी सुद्दां भारतीय जनता पार्टीक एक्सेप्ट केलें डबल इंजिनचें सरकार हें विकासा खातीर हाडपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट नॉर्थ इस्टर्न स्टेटींत केल्या म्हणजे ती पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की निश्चितच रित्या लोक डेव्हलपमेंटा खातीर वोटींग करता. लोक कास्ट बेज आनी धर्म बेज ह्याचेर वोटींग करिना आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां देशभर एक्सेप्टेबिलिटी आसा. 2024ची ही सुरवात आसा. निश्चितच आमकां खात्री आसा की आमी 302 आंकडो पार करून पूर्ण मेजॉरिटीन 400चेर वयतले हाजो विश्वास परत एकदा पडटा आनी लोक हे बहुमतान परत एकदा मोदीजीक निवडून दितले. बरेच जाण म्हणजे मिडियांत नाका जाल्ल्यो गजाली क्रिएट करता, ताका म्हणजे कशेंच येवचें ना हे एक पिक्चर क्रिएट करताले. बट ह्या रिजल्टाच्या उपरांत प्रूव जालें की मायनॉरिटी आसलेल्या राज्यांत सुद्दां मोदीजीची भारतीय जनता पार्टीक लोक एक्सेप्ट करता, मोदीजीक एक्सेप्ट करता आनी हाज्या वयल्यान निश्चितच प्रूव जाता की डबल इंजिनचें सरकार ज्या ज्या स्टेटींत आयला आनी परत एकदा 2024 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्रांत निवडून येतलें.